जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमचे पैकी हांगासर जमा जाल्ल्या आमचे पैकी कितलीं जाणां संपूर्ण रितीन तुमी संतोषान आसात? कितल्या जाणांच्या जिवितांत हर एक घडये, हर एका वेळार, हर एका दिसा फकत संतोषूच आसा? हात वयर घाला पळया, हात वयर घाला. आमी जी जिणी जियेता त्या जिणयांची विंसवण आमीच केल्ली न्ही गी. आमी खंयचे जिणी जिवीत कसलें जिवीत जियेता ते जिविताची विंसवण आमीच केल्ली. कोणूय आमकां बलात्कारान तुवें असलेंच जिवीत जिये जाय म्हणून सांगून दिल्लें ना, वा बलात्कारान आमी तसले जिणी जिये जाय म्हणून आमकां फोर्स केल्लो कसलेंच ना. जावं पुरो हांव एक जाक तुमी कुटुंबांत जियेवची मनशां, तुमचे पैकी तुमीच कुशेन विंसलेली जबाबदारी आसा. एक व्याप्त तुमी विंसोन काडल्या. थोडे जावं पुरो डॉक्टर, थोडे जावं पुरो इंजिनियर, थोडे जावं पुरो मॅकॅनीक आनी इतर व्याप्त. ही व्याप्त आमी विंसता आसतना ह्या व्याप्ती मुखांतर म्हाका एक दादोसकाय म्हज्या जिविताक एक अर्थ मेळटलो, आनी ही व्याप्त केल्ल्या वरवीं म्हाका संतोष फावो जातलो म्हणलें एक चिंतप आमकां आसलें. वय की न्हय? वय की न्हय? पूण आतां ती व्याप्त विंसून आमी जायतो काळ ती व्याप्त करन तसलें एक जिवीत सांगात वा कुटुंबा जिवीत सांगात जियोन खरेंपणी आमकां संतोष मेळ्ळा की? खरेंपणी आमकां संतोष मेळ्ळा की? म्हजें व्यक्तिगत जिवीत हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्याय जिवितांत चड उणें आसा. हांवूय एक याजक जालो जाल्यार संतोष आसतलो, खंडी जावन संतोष मस्त संतोष आसा, थोड्या पटी थोडें चड उणें आसलेंच. सगळ्यांच्या घरांत बसचे पोळ्यांत बुराक आसतलेच न्ही. हर एकल्याच्या जिवितांत थोडें तरी चड उणें आसलेंच. पूण खरी दादोसकाय आमकां खंयसर मेळटा? आमी संतोष सोदून नाना रितीचे सर्कस आमी करता, खंय पुरावे येता संतोष सोदून न्ही. थोडे पटी ते पॉझिटिव्हली आसा, नेगेटिव्हली आमी संतोष सोदता. सड्ड खंत बेजारी जाली जाल्यार कालें करता. थोडे पटी आमल पिवण्याक वळख जाल्ले जायते दाखले आसात. कश्ट येतात, एका फाटल्यान एक कश्ट येतात, सोसूंकच जायना असल्या संदर्भांनी जायते पटी कोणा कडेन बोलमें विसारलें आसा आनी खंय वचून पुजा भेटयल्ली आसा. नोवेना उपरांत नोवेना, रेतिऱ्यो वयर रेतिऱ्यो, हांगा मुग्दलें जाल्यार थंय जैल रोडार मुग्दलें जाल्यार मुल्की समाधान मेळ्ळें जाल्यार पडटा. जायते पटी विविध जाग्यांनी यात्रेक पॉयंट करचें, कित्याक इल्लें तरी समाधान म्हाका मेळोवन दी म्हणून आशेवन. थोडे पटी हर एक दीस ह्या पुणशेताक येवन 50 रुपयांची वाती सदांय पेटयल्यो जाल्यार वर्सां गांठल्यांनी कितें परिहार सोदून आमी येता, तो परिहार मेळना. कसलें समाधान सोदून आमी येता, तें समाधान मेळना. तर आमी सोदता तें समाधान आमी समाधान सोदचें व्यर्थ की? आमी सारक्या मनोभावान तें समाधान सोदता गी? ही सवालां, ही चिंतपां आज आमी आटय जाय पडटा. आनी प्रत्येक रितीन आमी पयल्या सुवातेर कसलें समाधान आशेता? आमच्या जिवितांत कसलेच कश्ट नासतना जिवंक आशेता गी. आनी संपूर्ण रितीन सगळे कश्ट परिहार जाल्यार आनी आमकां येवच्या हर एका सन्निवेशाक पुरक जावन एक समाधान सोदून काडूंक वा सोल्युशन सोदून काडूंक आमच्या लागीं पुरा रितीन सौकर्य आसा जाल्यार संपूर्ण समाधान आमकां मेळोवंक साध्य आसा गी. अंबानी इतलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस, अदानी व्हडलो ग्रेस्त मनीस, जाल्यार ताच्या जिवितांत संपूर्ण संतोष ताका आसा गी. ताच्या जिवितांत कसलेय कश्ट येत जाल्यार ताका परिहार सोदूंक खिणांनी
जाता कित्याक जाय तितलो पयसो आसा पयसो वतलो जाल्यार ताजे कश्ट परिहार जातीत पूण खरें समाधान ताजे थंय आसूंक साध्य आसा गी मोगाळ भाव भयणीनो ह्या जिवितांत कितें सगळें आसा तें सगळें तात्कालीक आमची आस्त बोदीक आमचे संबंध इश्टागात्यो हेय तात्कालीक आमचे थंय आसात ते पयशे आमी सेवची ती खाणां जेवणां तात्कालीक संतोश आमकां दिवंक शकता ते जावं पुरो आमी करचे तो वावर तें सयत आमकां एका तात्कालीक संतोश आमकां दिवंक शकता जर आमी करचे तो वावर आमकां खरेंपणी संतोश लाभतो वा दितो आसलो जाल्यार जायतीं जाणां कामां सोदून एका कंपनी फाटल्यान आनी एका कंपनीक वेतन आसलें न्ही गे एका कंपनींत 1 वर्स 2 वर्स काम करन थंयसरी टेंशन पुरासाण काम वचोन धाबा वचून काम सोडून दुसऱ्या कंपनीक वचें आमी पळयता संपूर्ण रितीन संतोश थंयसरी लाभना तर आमकां जाय अशें तें संपूर्ण संतोश वा संपूर्ण समाधान खंयसर फावो जाता आयचीं वाचपां आमकां ह्या विशीं उल्लेख दितात आनी आज आमी गायिल्लें तें किर्तनाचो श्लोक कितें तें किर्तनाचो श्लोक सर्वेस्पराक सोत्तल्यांची काळजां संतोश बरीत जावं सर्वेस्पराक सोत्तल्यांची काळजां संतोश बरीत जावं कीर्तन 104 आनी हो श्लोक आमकां सांगता खरो संतोश फकत देवा थंय आमी सोडच्या त्या संबंदांत आसा आनी त्याच पासत आज सांत पावल ताच्या त्या वाचपा मुखांतर फिलिपिकारांक बरोवन निमाणें तो सांगता जें कितें म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला क्रिस्ता पासत तें सगळें लुकसाण क्रिस्ता पासत तें सगळें लुकसाण आनी ह्या दोनी आयच्या पयल्या वाचपांत आनी सुवार्थेच्या त्या वाचपांत आमी पळोवंक गेल्यार मनशा चिंतोंक सकना तसलें गणितां थंय वाचोंक मेळटात पयल्या सुवातेर सांत पावल एक खरो जुदेव नियमशास्त्रा प्रमाणे जुदेव त्या शिकवणे प्रमाणे जुदेव धर्मांत अखंड भावार्थ ताका आशिल्लो आनी ताची पातयणी भोव घट जावन आसली आनी तेंच तो विश्लेशण करता 8 दिसांनी म्हाका सुन्नत केल्लो हेब्रेवा पैकी व्हरतो हेब्रेव हांव नियमशास्त्र पाळच्यांत तो उत्तीर्ण पूण जेन्ना सोम्याचो मोग ताणें साकलो सोम्याची वळख ताका जाली सगळें नियमशास्त्र व्यर्थ जालें कित्याक नियमशास्त्राची संपूर्ण भरती ताणें जेजूच्या मोगांत पळयली जेजूच्या इश्टागातेंत पळयली देखून नियमशास्त्र पाळच्यांत भोव प्रामाणीक जाल्लो जुदेव सांत पावल जेजूचो अनुभव जाल्ले उपरांत सुन्नत व्यर्थ नियमशास्त्र व्यर्थ म्हणटा तो कित्याक फिलिपिकारांक बरोवन अशें सांगता कित्याक म्हळ्यार हे दोळसो ताणें जायते कडेन पवित्र सभा बांदून हाडली आनी जुदेव धर्म पाळटल्या थोड्या क्रिस्तांवांनी जुदेवांतान कन्वर्ट जाल्ल्या क्रिस्तांवांनी नियमशास्त्राचें आमी पालन करी जाय म्हणलो तो उल्लेख करता आसतना सांत पावल तांकां विश्लेशण करून सांगता नियमशास्त्रा वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळी न्हय नियमशास्त्रान आमकां सडीत बंद पासान घाल्लें पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी देखून क्रिस्ताचो मोग जो कोणें अनुभव केला ताका नियमशास्त्राची गरज ना क्रिस्ताच्या मोगांत सर्व नियमां आटापन आसात सर्व नियमाची भरती ते क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां पळोवंक मेळटा आयच्या सुवार्थेंत अशेंच आमच्या चिंतपा भायर असले ती संगत्यो आमकां आयकोंक मेळटात पातकी सुंकवा सुलेकार कोणा सांगाता बसून आसात जेजूज लागीं बसून आसात जेजू तांच्या सांगात आसा तांच्या सांगाता जेवता जेजूच्या काळार जर हांव आनी तूं जुदेव आसले जाल्यार परिजय वा शास्त्री आसले जाल्यार
जे कशें आज जेजूक खंडन केलें तशें आमी खंडन करते आसले हांव मारा सांगाता बसून जेवंक आमकां जायत गी कोरगारां सांगाता बसून जेवण करूंक जेवण करचें आमकां चिंतोंक जायत गी हांव गुजरात आसलो थंयसर फादर पॉल म्हणून गोंयचो तो जेजुईट पाद्र्याप तो दनपरां जेवणा वेळार ताच्या मॉनेस्ट्रींत रावनातलो मॉनेस्ट्री वचनातलो संजेच्या जेवणा वेळार ताचें मागणें जालें तो एक ल्हान जब कुडता गेलो आनी भायर सरता खंय मार्गार देगेन खंयसर टेंट बांदून लोक आसा पळय थंयसर आनी थंय आसल्या बायल मनशान 10 रुपया दिता माने एक रोटली आपोने म्हणटा म्हाका एक जोळाची रोटी करून दी तो हर एक दीस तशेंच तो ताच्या घरांत जेविना बागार थंय मार्गा देगेन टेंट घालून कोण जेवन आसा ते तांच्या एकल्या टेंटाच्या थंय भायर वचून बसता आनी म्हाका एक जोळाची रोटी करून दी त्या दुबळ्या मनशांनी खावचें फकत एक जोळाची रोटी आनी एक पियाव खातर न्ही तितलेंच खातात कित्याक तांणी जोडच्यात तितलेंच तांकां खावंक फोव जाता आनी त्या लोकां मदें वचून तो जेवता सुरवेर म्हाकाय अजाप जालें पूण क्रमेण जें कितें क्रिस्तान केलें तशें त्या पाद्र्यापान ताच्या जिवितांत केलें तो निर्गत एक लोक समाजांत थोडे पटी बहिश्कार गेल्लो तो दुबळो लोक जावं पुरो आनी त्या लोकां मदें जर हांवें म्हाका वळखून घेतलें तर क्रिस्त बरी हांवें त्या निर्गतिकांक त्या समाजांत बहिश्कार गेल्ल्या त्या लोकांक सांगता हांवें क्रिस्ताक परगट केल्ले बरी जाता आज सोमी त्या पातक्या मनशां मदें त्या सूख वसुलेकारा मदें बसून जेवता तांकां शिकोवण दितें आसा जुदेव शास्त्री आनी फरिसेव जाणाऱ्यांक शिकोवण दितले पातक्यांक न्ही पूण जेसू पातक्यांक शिकोवण दिते आसा पातक्यां सांगता जेवते आसा चिंतोवंक असाध्य जाल्लें एक घडीत दुसऱ्यान जर आमच्या घरांनी कितें भायर पडलें चिंत्या आतां हांगासर ह्या स्त्रियेचें एक नाणें भायर पडलें त्या गवळ्याचें एक शेळी सुकोन गेली पूण तो गवळी त्या वेळार एक रिस्क घाण घेता त्या नोवाक अरण्यान सोडता कसलीच भद्रती थंयसर ना त्या अरण्यांत रानवट मनजात येवचे चान्सस मस्त आसात जाल्यार त्या एका शेळयेक तो सोदून वेता ती स्त्री एका नाण्याक सोदून वेता तिचें आसलें सगळें काम सांडून त्या एका नाण्याक ती सोदून वेता हो जावन आसा मोग आमच्या सोम्याचो पयल्या सुवातेर कित्या पासून ती शेळी सुकोन गेली जशें आमी पळयता ते सूख वसुलेकारांनी पातकी समाजांत बहिश्कार पडलेले जावं पुरो ही शेळी त्या नोवांनी त्या शेळयाक तांचो मोग दिवंक ना जावंक पुरो जायते बडी आमच्याय शेत समारा जावं पुरो आमच्या विरगजनी थोडी मनशां आमचो समुदाय सांडून वेतात जाल्यार एकालेकान सूख कोणाची आमकां सांडून गेल्ल्याची गी वा त्या सगळ्या समुदायाची थोड्या फावटी ती सूख त्या समुदायाची जावं पावता जर समुदायान त्या एका मनशाक वळखून घेतलो समुदायान त्या मनशाक स्विकार केल्लो समुदायान त्या मनशा थंय मोग दाखोवन ताची जिणी परिवर्तनाक आदार दिल्लो तर एक मनीस वायट सवयेक जावं दी वा दुसऱ्या समुदायाक दुसऱ्या समर्थीक वेतो आसचो ना तेच परी ही शेळी जर त्या नोव शेळयांनी ह्या शेळयांक तांकां स्विकार केल्लो जर ती शेळी सुकोवन वेतिना मोगाच्या बांदांत आसलें जाल्यार कोणी सुकोवन पडनात जेन्ना तो मोगाचो बांद तुडता तेन्ना आमी एकामेकांतावन पयस वेता ह्या वेळार
असलें एका परिस्थितींत जेन्ना त्या एका शेळयेन इतर शेळयांचो मोग अनुभव करोना, जेन्ना त्या सूख वसुलेकारांनी त्या पातक्यांनी सगळ्या जुदेव समुदायाचो मोग अनुभव करोना, बघा रे बहिष्कार अनुभव केलो, त्या वेळार देव येता तांकां ताजो मोग दाखोवन दिवंक. देव ताजो मोग तांकां साकोवंक एक अवकाश करून दिता. देखूनच सोमी आज सूख वसुलेकारा मदें पातक्या मदें ताजो मोग वांटून आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जावं पुरो आमच्या समाजांत आमकां थोड्या फावटी जाय असो तो मोग, तो सांगातपण, ती इश्टागात मेळोवंक साध्य जावना. तर आमचो सोमी आमच्या आदराक आमचे लागींच आसा. त्या सोम्याच्या मोगांत जर आमी वाडवळ जोडलें, तो सोम्याचो मोग आमी अनुभव केलो, तर आमकां इतर कसल्याच संगतीची गरज ना. देखून सोम्या पासोत जशें सांत पावलान हेर सगळे संगती व्यर्थ लुकसाण म्हणून ताणें वळखून घेतलें, तशेंच सोम्या पासोत ह्या संवसारी संगतीक आमी लबदोवचें नाका. फकत मनशाच्या मोगा पासोत, मनशाच्या उत्तेजना पासोत, मनशाच्या रेकग्निशना पासोत आमी आशेवचें नाका. बाकार देवा तावन वळखून घेवचें, देवाक लागीं सरचाक आमी प्रयत्न करया. देखून जेजू पासोत आमचो इल्लो राग, इल्लो मोसोर, इल्लें हागें हें सगळें सांडून मोगाचें जिवीत जियेवया. जेजू पासोत आमचो निस्वार्थी मनोभाव सांडून निस्वार्थी मनोभावाचे आमी जावया. सोम्या पासोत त्या पवित्र पुस्तकांत आमकां शिकयलीं ती मौल्यां आमच्या जिवितांत रुता करून सोम्याक आमच्या शेतसामारा परगट करया. आमच्या शेतसामारांतय राग सांडून बोगसाण्याचें जिवीत आमी जियेवया. आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्याच भाव भयणीक थंय क्रिस्ता पासोत तो राग मोसोर सांडून बोगसाण्या आनी मोगाचें जिवीत आमी जियेवया. आनी ह्या परी जो खरो संतोश आमकां आमी आशेता तो आमकां फावो जातलो. तर ते खऱ्या संतोशाक लबदोन जियोवची, खरो संतोश आपणायलेली क्रिस्ताची खरी इश्ट, खरे भाव आनी भयणी, देवाची खरी भुरगीं जावन जियोवंक आमी आमचें प्रयत्न जारी दवरया.